देशभर ज्यो विधानसभा इलेक्शन आम्ही लढल्या, जावं ते गोंयांत जावं किंवा गुजरातांत जावं किंवा दिल्लीक जावं किंवा पंजाबाक जावं, वी हॅव नेवर डन एन अलायन्स. आम्ही कितें केलां, बिकॉज वी आर गिविंग एन ऑल्टरनेटीव, आम्ही सदांच लोकां समोर एक कंप्लीट ऑल्टरनेटीव पॅकेज प्रेजेंट केल्ली आसा. आम्ही सगळेच सीट कॉन्टेस्ट करताले. वी गेव गुड कॅन्डिडेट्स इन ऑल द सीट्स. आम्ही एक सीएम फेस बरो दिलो. ज्या त्या राज्याचे बर्निंग इश्यूज आसा ताजेर आमी कितें तरी सोल्युशन दिवन मॅनिफेस्टो दिलो इन द फॉर्म ऑफ केजरीवाल्स गॅरंटीज. सो अशी फुडल्या जर तुमी झाडूचो बटन दामलो जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां तुमकां कितें मेळटलें. वी यूज टू गिव अ कंप्लीट पॅकेज फॉर द नेक्स्ट 5 years. सो आतां हें तुमी पळयलां की दिल्लीन 2013, 2015, 2020 हें सक्सेस जालें, लोकांनी एक्सेप्ट केलें. पंजाबाक 2017 सक्सेस जालो ना, पूण 2022 बऱ्यापैकी सक्सेस जालो. 117चे 92 सिटांचो सरकार असो आज आमचो पंजाबाक आसा. गोंयान ऑल्सो वी डीड द सेम टेम्पलेट. 2017 आमी 40 कॅन्डिडेट सीएम फेस मॅनिफेस्टो दिलो. 2022 तीच टेम्पलेट दिली. अनफॉर्च्युनेटली फॉर वॉट एवर रिजन्स आमी खंय तरी कमी पडले आसतले, गोंयकारांनी हें एक्सेप्ट करूंक ना. सो आता 2027 आमी परत ही टेम्पलेट ऑफर करपाची काय ना, हो प्रश्न आमच्याय फुडें आसा. कित्याक लास्टाक आमचो मेन मुद्दो जो आसा आज, दॅट इज टू डिफीट द बीजेपी. सो दिस क्वेश्चन इज समथिंग वी आर स्ट्रगलिंग विथ आवरसेल्व्स. दुसरो प्रश्न मुद्दो जो आसा रिगार्डिंग अलायन्स, इज आम आदमी पार्टी अगेन्स्ट अलायन्स इन जनरल ऑन प्रिंसिपल? डेफिनेटली नॉट. इनफॅक्ट खूप जाणांक हे खबर नसतलें, पूण इंडिया अलायन्स जी घडली दॅट हॅपन ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ आम आदमी पार्टी नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवाल जी. तुम्ही मुद्दाम मे-जून 2023 न्यूज काढून पळयात. तातूंत न्यूज आसतल्यो. अरविंद केजरीवाल विजिट्स तामिळनाडू सीएम M.K. Stalin. अरविंद केजरीवाल विजिट्स केरला मीट्स सीएम पिनराई विजयन. अरविंद केजरीवाल मीट्स वेस्ट बेंगॉल चीफ मिनिस्टर ममता बॅनर्जी. अरविंद केजरीवाल मीट्स महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे. अरविंदजी स्वतः त्या राज्यांनी वचून त्या चीफ मिनिस्टरांक मेळून तांकां सगळ्यांक एकठांय केले. द इंटेंशन एट दॅट टायम वॉज टू डिफीट वन बिल इन राज्यसभा. पूण ह्या द वे ही युनायटेड द नॅशनल ऑपोजिशन ऑफ इंडिया अगेन्स्ट द बीजेपी लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया अलायन्स. सो इतलेंच म्हणूंक सोदता की एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न, वी आर नॉट अगेन्स्ट इट. In fact, we are ready to do whatever it takes to defeat the BJP in Goa, just like we did whatever it took to defeat the BJP in national level for 2024 Lok Sabha election. In fact, तुमका याद आसतले 2024 आम्ही Captain Venzi, we had already nominated as the candidate for South Goa. पूण जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर आमकां रिक्वेस्ट केली गेली की ना, थंय आमी दुसऱ्या पार्टीचो घालया, वी विड्रू हिम, वी टूक अ स्टेप बॅक एंड वी सपोर्टेड होल हार्टेडली द काँग्रेस कॅन्डिडेट, एंड बिकॉज ऑफ वीच वी आर एबल टू डिफीट बीजेपी इन साउथ गोवा. सो अशें ना की आम आदमी पार्टी कोणाच्याच मनान आसचें न्ही की आम आदमी पार्टी इज अगेन्स्ट एनी कायंड ऑफ अलायन्स. सो 2027 जशें सांगलें, वी आर नॉट ओनली ओपन टू एन अलायन्स, बट वी वील if required lead the efforts to make this a success, just like Arvind Kejriwal did in 2024. पूण गोंयान थोडेशे प्रॉब्लेम आसा. आमी गणित पळयतात की बाबा भारतीय जनता पार्टीक 5000 पडल्या, काँग्रेसीक 2000, आम आदमी पार्टीक 2000, आरजीक 2000. तुम्ही सगळे एक जाल्यार तुमचे 6000 घेवन बीजेपीक डिफीट जातले. हे गणित आमकांय समजता, पूण अलायन्स इतले सोंपें आनी सादें नासता. आणि बिफोर वी गो टू द मॅथमॅटिक्स, आय थिंक वी शूड फोकस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ द अलायन्स. कित्याक फाल्यां आमी बीजेपी घरयतले डेफिनेटली एज एन अलायन्स, पूण वॉट इज द अलायन्स सरकार गोईंग टू डू, हो मोठो प्रश्न आसा. कित्याक आमी पळयलां की आज भारतीय जनता पार्टी कितलेशेच लँड स्कॅम करतात, करप्शन करतात, TCPचे अमेंडमेंट करून आमचे जागे वाट लायतात. की हाज्या पयलीं सुद्दां हे सगळे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले गोंयांत.
SEZ स्कॅम जाल्ले आसा, मायनिंग स्कॅम्स जाल्ले आसा, इतलो भ्रष्टाचार जाल्लो आसा. सो when we are saying that we want to defeat the BJP, do we just want to go back to the same thing what was happening before the BJP? म्हणजे TCP अमेंडमेंटाचो मुद्दो जर तुम्ही पळयल्यार आमी 17 आणि 39 एक हाडटले म्हणटा, पूण 16 बी परत हाडटले काय कितें? सो म्हाका दिसता इफ दिस इज द इंटेंशन ऑफ एन अलायन्स, फॉरगेट अबाउट आम आदमी पार्टी, म्हाका दिसता गोंयच्या कोणाकूच लोकांक असलो अलायन्स नाका आसतलो. सो आय थिंक बिफोर वी गो टू द मॅथमॅटिक्स ऑफ द अलायन्स, we need to finalize the chemistry of the alliance. So म्हाका दिसता की आमी सीट शेअरिंगापेक्षा सीट शेअरिंगा बद्दल उलोवच्या पयलीं we need to decide the agenda of this alliance. कित्याक सीट शेअरिंगार झगडी जातली रोखडीच की हो सीट तुका हो सीट म्हाका. इन्स्टेड ऑफ दॅट आमी कितें म्हणटा, आम आदमी पार्टीज प्रपोजल टुडे इज दिस: लेट अस मीट एज ऑपोजिशन पार्टीज and first let us finalize the common minimum program before fighting over seats, because आमी गोंयकाराक दाखोवया तरी that we are fighting for Goa and not for our share of power. I think that is very important. Besides that, जो मेन पार्टीज आसा, आम आदमी पक्ष आसा, RG पक्ष आसा, काँग्रेस पक्ष आसा, गोवा फॉरवर्ड पक्ष आसा, everybody has their own agenda. आम आदमी पार्टीचो अजेंडा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, वॉट इश्यूज वी फायट ऑन अँड वॉट इज द केजरीवाल्स गॅरंटीज दॅट वी गिव. आरजीचे सुद्दां काय बरे सुंदर मुद्दे आसा. दे आर फायटींग फॉर आयडेंटिटी अँड सर्टन थिंग्स अबाउट गोवा. तांचे बरे मुद्दे आसा. ऑफकोर्स काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे इनपुट्स आसतले, पूण वेर आर वी डिसअग्रींग, वेर आर वी अग्रींग, म्हाका दिसता हें पयलीं आमी मेळून फायनलायज करूंक जाय. वन्स वी हॅव अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम and people of Goa accept that this is what they want after defeating the BJP, then we can get to the point of seat sharing. So जशें म्हळें, this is our suggestion today to the all the political opposition parties of Goa. आणि म्हाका दिसता जर ह्या एलायन्साचे इंटेन्शन बरे असले, सगळ्या पार्टींचे ह्या एलायन्सान येवपाक इंटेन्शन्स बरे असले, जशें हांवें तुमकां सांगलें, then I think Aam Aadmi Party is willing not only to be part of this alliance, we will do everything required to defeat the BJP and make this alliance a success not only in the election but for the next 5 years. हे तुमचे कडेन हे मुद्द्याक दवरपाचे आशिल्ले. पूण अलायन्स करपाचें जाल्यार केन्ना करपाचें? That is a very good question. जशें सांगलें, let us meet first to decide the issues on which this election will be fought and the agenda on the basis of which the government of the alliance will work for the next 5 years. I think हे जितले बेगीन जाता तितले बरें. जशें सांगलें, आज आमी आमचो स्टँड क्लियर केला. वी आर अपीलिंग टू ऑल द पार्टीज, टू रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, टू काँग्रेस पार्टी अँड टू गोवा फॉरवर्ड पार्टी. लेट अस मीट सून अँड स्टार्ट टॉकिंग ऑन द एजेंडा. आनी म्हाका दिसता एजेंडान एक पॉझिटिव्ह आउटकम येवपाक चड टायम लागचो ना. So let us get to that point. लोकांक समोर दवरया. Let us confirm that this is what the people of Goa want. And they confirm जातकूच then we can get to the step of seat sharing. आम्ही किंवा जो स्टँड आणि अजेंडा तुम्ही सांगा आता, तो जर काय म्हणाल की झेडपी इलेक्शनात पहिली सांगला रिझल्ट वेगळा असतो तसं ना ना, आय डोंट थिंक सो. आता तुम्ही पळयला पळय, अलायन्स जालोच ना झेडपी. देर वॉज नो अलायन्स. जो इवन काँग्रेस अँड गोवा फॉरवर्डाचो जो अलायन्स म्हणून नांवार जाल्लो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली दोन मुद्द्यात, दोन कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांचो फ्रेंडली फायट म्हणून कितें जालो. अँड आफ्टर इलेक्शन, आय डोंट नो हाव नोबडी हॅज पिक्ड अप ऑन दीस. बाब विजय सरदेसाय सेड दॅट नॉट जस्ट ऑन 2 सीट्स, 9 सिटाचेर फ्रेंडली फायट जाल्ली म्हणून. दीज आर द वर्ड्स ऑफ बाब विजय सरदेसाय. सो इज ही सेईंग दॅट द अलायन्स विथ इवन काँग्रेस वॉज अ फेलियर. सो जशें तुमी सांगता, बिफोर वी डिसायड ऑन द मॅथ्स, जशें सांगलें, फक्त 2000 जाले ते 5000 पेक्षा चड, तशें अलायन्स चलना. वी वील हॅव टू हॅव अ डिस्कशन बिफोर अलायन्स. वी वील हॅव टू हॅव अलायनमेंट. कालोय हांवें म्हणिल्लें, आजूय रिपीट करता, बिफोर वी हॅव अलायन्स वी वील हॅव टू हॅव एन अलायनमेंट. अँड वी वील हॅव टू मेक शुअर की जे सीट शेअरिंग सुद्दां जाता ताचेर वी वील हॅव टू बी अ लिटल मोर ऑनेस्ट विथ ईच अदर आनी एकामेका खातीर काम करचें पडटलें, जशें आमी लोकसभान केल्लें. दॅट इज वॉट लेड टू द सक्सेस.
तुम्ही सगळे जाणा 2024 इलेक्शनात साऊथ गोवान आमच्या आमदारांनी सगळ्यात चड काम केल्लें आसा. The winning MP himself gave them credit more than his own party for making him win. तशें काम जावंक जाय एलायन्साचें. Only then we can get success. ZPन तर जावपाची शक्यताच नाशिल्ली. सीट शेअरिंग इज द बिगस्ट हे म्हणटा तुम्ही बिगेस्ट डिफिकल्टी सीट शेअरिंग The इन biggest alliance. difficulty is working as a team. When you say you're an alliance, म्हणजे हे असता की इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बरो आहा जाल्यार सगळे एलायन्सीर मेळून ताका सपोर्ट करूंक जाय see that असले again म्हणटात. has to be done on a constituency level basis. Also, पण असं झालं that also can be considered. पण कितें आसा, once we start talking on the agenda, आणि आमचो एक टीम बिल्डिंग जाली जाल्यार आय थिंक सीट शेअरिंग विल बी अ मच